सनातन धर्मांದು विवाहಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ जावनाशिल तसले एक स्थान दिलेलं असं. विवाह म्हणाले वर्डिक जावचेची धर्म प्रजोत्पादना आणि सामाजिक जावनो एक समाजाक उत्कर्ष दिवस तसले समाजाक अम्य निमित्ती योग्य जावनाशिल सहायगी एक समाजाक सामाजिक जावनो उत्कर्ष जावची खातीर विवाहाचे अगत्यता आमकां शास्त्र सांगता. तसले ते विवाह म्हळ्यार कसं न्हय कशी म्हळ्यार विशयात तो निर्णय सिंधू स्पष्ट जावन सांगता कसं म्हळ्यार नोदकेन वा वाचा कन्याया पतिरुच्यते. केवल कन्यादान निमित्तान मात्र एके वाग्दान केलेलं मात्र वर्डीक म्हणून जायना चेल्ली म्हळ्यार चेल्याल बायल म्हणून जायना म्हणून सांगता. पाणिग्रहण संस्कारात पतित्वं सप्तमे पदे पाणिग्रहणिका मंत्राः नियतं दारलक्षणं तेषांच निष्ठा विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे म्हणून आमकां शास्त्र सांगता. कशी म्हळ्यार पाणिग्रहणान कून दवरून सप्तपदी पर्यंत थंय जावचे तसले सर्व संस्कार थंय त्या चेलयेक तो बांबणो म्हणून जाता. ताजे नंतर तांणी पती पत्नी म्हणाल्या समाजांत पती पत्नी म्हणाल तसले ते एक स्थान तांकां मेळटा म्हणून आमकां शास्त्र अत्यंत स्पश्ट जावन सांगता. म्हणटना आज विशय कसो न्हय म्हळ्यार हे पती पत्नी म्हणाल तसले एक स्थान हाजे नंतर ಕೆಲವು आतांच्या आमगेल्या ह्या समाजांत ಕೆಲವು कಡೆ ತಂತು ಮಧ್ಯಂತೂ तांकां भिन्नाभिप्राय अभिप्राय भेद इत्यादीक इवरिगೇನು विच्छेदನ परिस्थिती वता. म्हणटना ಕೆಲವು जनान ह्या विशयांत आमकां प्रश्न केलेलो आसा. आतां विच्छेदन जालें तसलें चेलयेक मुखार सुनो आतां विवाहाच्या विशयांत कशें न्ही सांगचें ना. त्यामुळे आतां चलतच जाल्यार आमकां धर्म एके आमकां शास्त्र कसो सांगता. एक चेलयेक विच्छेदन जाल्लें म्हणून तर जाल्यार त्या चेलयेक पुनर्विवाह आसवाय शास्त्र सांगतवाय. आसवाय म्हळ्यार करच्या नज्जव्यान कोरेतवाय म्हळ्यार प्रश्न न्ही. शास्त्र सांगतवाय म्हळ्यार विशयांत आमकां ಕೆಲವು संशयो आमकां निमिताची ह्या वेळार कसन सांगता आमकां शास्त्र कसन सांगता. शास्त्रांत हाका मान्यता आसवाय एक विवाह जालेलो तसले म्हळ्यार वर्डीक जालेलो तसले चेलयेक पुनः विवाह करता तसले शास्त्र सम्मतवाय म्हळ्यार विशयांत आमी ಕೆಲವು स्मृती आमी अवलोकन करतना ಕೆಲವು कडेन आमकां सांगता कशें न्हय म्हळ्यार एक नारद स्मृतींत एक कडेन सांगता कशी म्हळ्यार अष्टो वर्षा निधिक्षेत ब्राह्मणी पुरोहिता पतिम अप्रसूता च चत्वारी परतोन्यम समाश्रयेत म्हणून एक कडेन आमकां नारद स्मृतींत सांगता. म्हळ्यार बांबणू तो वर्डीक जावन येवन 8 वर्सां पर्यंत म्हळ्यार ते बायलेक सोण येवन 8 वर्सां पर्यंत थंय तो ना तर जाल्यार तेन्ना त्या चेलयेक 8 वर्सां म्हळ्यार 8 वर्स थंय तो येनी तर जाल्यार त्या चेलयेक पुनरपी विवाह म्हळ्यार वर्डीक अनेकल्या लागीं अनेक चेल्ल्याक पळोवन घेवन वर्डीक करचें तो कांय संशय ना म्हणून नारद स्मृतींत एक कडेन आमकां सांगता आसा. तशीच भागवतांत एक कडेन एक सान ताका एक व्यवस्था सांगता. पतित्वं पतितं भजेत म्हळ्यार योग्य जावन आशिल्लो तसलो म्हळ्यार चांग संस्कार सदाचार आशिल्लो तसलेची चेल्ल्याक चेलयेन वर्डीक करून घेवका म्हणून. ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार तागेले व्यवहार सम ना तर जाल्यार वर्डीक पुनः वर्डीक करून घेवच्यान कांय तोंदर ना म्हळ्यार तसले रितीरी भागवतांत एक कडेन पतितं भजेत म्हणून. तशींच वासिष्ठ स्मृतींत पुनः एक कडेन तो अत्यंत स्पष्ट जावन सांगता. याच क्लीभं पतितं उन्मत्तं वा पतिमुत्सृज्य अन्यं विन्दते मृते वा सा पुनर्भूर्भवति म्हळ्यार याच क्लीभं
वरडीक जेतरी ते चल्ल्याक तो ताका पुरुषत्व ना म्हणून जाला रे तो पतीत जावन आस म्हणून जाला पतीत म्हळ्यार तागेले आमी धार्मीक जिवनांतू सामाजीक जिवनांतू तो विमुख जावन आस म्हणून जाला रे तशीच मानसीक जावन ताका तोंदर आस म्हणून जाला रे तितलें मात्र न्हय अल्पायुश जावन तो मरण जाला वय म्हणटा जाल्यार ते तांगे ते फुडल्या बामणाले संबंद सोडून घेवन ताणें योग्य जावन नाशिल्लें तशें जाल्यार अनेक वराक म्हळ्यार अनेक चेल्ल्या पळोवन घेवन वरडीक करून घेतल्यार तिका पुनर्भू म्हणून सांगता म्हणून वासिश्ठ स्मृतींतू एक कडेन उल्लेख जाता आसा तशीच पराशर स्मृतींतू नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीभे च पतिते पतौ पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते म्हणून पराशर स्मृतीन सांगता म्हळ्यार बामण घर सोडून घेवन चमकल म्हणून जाल्यार तो वापस येयनी म्हणून जाल्यार मृत जाल म्हणून जाल्यार म्हळ्यार तिगेले योग्य प्राय रे म्हळ्यार तिगेले जिवनाचे एका विवाह आमी म्हळ्यार वरडीक फुडल्या काळांतू बारी ओग्गी वरडिकेचे वयस आशिल्लें आतां दूर दूर जाला जाल्यार एक वरडीक जावन संसार करता तसले कालाचेर तो चल्लो घर सोडून चमकल म्हणून जाल्यार म्हळ्यार 50 वर्सां 60 वर्सां नंतर न्हय हे विशय म्हणटना तिगेले विवाह तिगेले ते तारुण्य कालाचेर बामणू घर सोडून चमकलो एके तागेलें मरण जाल्लें तशीच ताका पुरुषत्वाचे कसं की तोंदरस म्हणून तर जाल्यार हें आपत्स हे आनी ताणें संन्यासी जाल्यार आनी तो स्पश्ट जावन सांगता संन्यासी जावन तो जिवनांतू विमुख जावन घेवन आसवय म्हणून तर जाल्यार ह्या 5 आपत्ताच्या संदर्भाचेर तिका योग्य जावन आशिल्लें तसले वराक पळोवन घेवन विधिपूर्वक पाणिग्रहादी कोरका म्हणून पराशर स्मृतीन सांगता तशीच अगस्त्य स्मृती नष्टे संन्यासमापन्ने व्याधिग्रस्ते च भर्तरी पुनस्त्रीणां विवाह स्यात् कलौ अपि न संशयः म्हणून एक कडेन सांगता म्हळ्यार हांगा आमी स्पश्ट जावन कसन पळयता म्हळ्यार कलौ म्हळ्यार हे केलो स्मृती केलो जन सांगता कशें म्हळ्यार आमकां हे कलियुग धर्माक सांगिल्लें न्हय हे कालाक सांगिल्लें न्हय म्हणून केलो स्मृतीक आमी आतां मनुस्मृती काही सांगताची मनुस्मृती ह्या आमगेल्या कलियुगा धर्माक न्हय ती म्हणून तशी अगस्त्य स्मृतीन तो स्पश्ट जावन सांगता कसं म्हळ्यार कलियुगा जाल्यार बामणो सोडून गेलो म्हणून जाल्यार संन्यासमापन्ने संन्यासित्व घेतलें म्हणून तर जाल्यार आनी गूण जायना तशें तसले महारोगग्रस्त जालो वय म्हणून जाल्यार त्या वेळार त्या तागेले बायलेन योग्य जावन आशिल्लें तसले अन्य वराक पळोवन घेवन विवाह करचें तो कांय तोंदर ना म्हणून अगस्त्य स्मृती आमकां स्पश्ट जावन सांगता तशीच प्रजापती स्मृती म्हणून त्या प्रजापती स्मृतीन ती सांगता कसं म्हळ्यार यदि सा बालविधवा बलात्यक्त्वा अथवा क्वचित ततो भूयश्च संस्कार्या गृहीत्वा येन केनचित एक स्त्री ती बालविधव जावन गेल्यार तशीच बलवंत जावन तिका मना कुशीनाशी तिका वारडीक केल्लें म्हणून तर जाल्यार आनी घरा दाखोवन बलवंत जावन तिका भायर घाला वय म्हणून तर जाल्यार समाजांतू तिका हात धरून घेवन वारडीक करून घेवच्यान तूं संस्कार करून वारडीक करून घेवच्यान तूं कांय तोंदर ना म्हणून प्रजापती स्मृतीन तूं अत्यंत स्पश्ट जावन सांगता तशीच भर्तृभावे वयस्त्रीणां पुनः परिणयो मतः न तत्र पापं नारीणां अन्यथा तद्गतिर्नहि तशीच बामणनातील म्हळ्यार आनी तें सांगता अगस्त्य स्मृतीन तूं पुनः कसं सांगता म्हळ्यार बामणना एके तिका जिवनांत दिक्क ना म्हळ्यार तसले विशयांत तिगेला आपत धर्माक तीर जावन तिका पुनः वर्डीक करून घेवच्यान तूं तिका कसले पापलेप ना म्हणून इत्याक म्हळ्यार अशी करणी म्हणून जाल्यार दिक्क ना तिले म्हळ्यार पांय तिका
कसं एक मार्ग नातील निमित्तानं तिका कसं तोंदर जेव तसल साध्य असं त्या तोंदर जेवच्यानंच जे म्हणाल का तरी योग्य जावं नसेल तसल वरा आवडतो तिका वारडी करून घेवच्यान तू कसं पाप ना म्हणून अगस्त्यो स्पष्ट जाऊन सांगता म्हणताना वशात चोत्पन्न पुत्राच नीरजस्का गतप्रजा ना कामान संनियोज्या स्यात फलम यस्या न विद्यते बांबणो नातील तसल म्हळ्यार बायला तशीची संबंधिकाले आश्रयांत असूचे एके कोणाले आश्रयांत असूचे इत्यादीक आसून घेवन तिका विवाहाचे तिक कसं मन ना म्हणून तर जाल्यार हांगा अशें सांगता तिका मन ना तिका वारडिकेचें मन ना म्हणून तर जाल्यार एकय तिका आश्रय दितले यथा योग्य तिका आश्रय दितले वेवस्था आस म्हणून तर जाल्यार तिका बलवंत जावन पुनः वारडी करच्यानच म्हणून आमकां हांगा शास्त्र सांगता धर्मसूक्ष्मा विशय अंतू ಕೆಲವು स्मृतींत आमकां कसल्याक कशी वारडी कोरयेत कसल्या वारडी कोरका म्हणल्या विशयांत आमकां स्पश्ट जावन आमकां ಕೆಲವು स्मृती सांगता आसा म्हणटना योग्य कारण असून प्रसंगी कारण वैमनस जाल्यार आनीक म्हणालें सन्न सन्न कारण घेवन वारडी जावची न्ही म्हळ्यार ताका शास्त्र आमकां संमत दिना ह्या सांगला म्हणले कुठल्या सांगला म्हणून सांगून हेंची आमी कानून म्हणून घेवन घेवन करचे विशय न्ही सर्वथा आमकां जायना एके ह्या विशयांत वारडिकेंच्यान आतां सांगिल्यांत पुरो केलो तोंदरे स्पश्ट जावन आसा सर्वथा जायना अनिर्वाह विंगड विधी ना म्हळ्यार विशय वेळार हें पुरो आमकां स्मृती वारडी करच्यान आमकां मार्गदर्शन करता आसा म्हणटना कलियुगान जाल्यार आमकां ह्या कालार जाल्यार हें संमत जावन आशिल्लो तसलो मार्ग म्हणटना चलयांक मुखारसून तांगेल्या जिवनाक स्पश्टते खातीर तांगेल्या जिवनाचे मुखावेल तांगेल्या दिक्काक म्हळ्यार जिवना दिक्काक तोंदर जावच्यानच जे म्हणाल खातीर तांकां समाजांत योग्य वेवस्था जावका म्हणाल खातीर जावन आमकां हे पुरो स्मृती तें चांग ऋषीवर्यान सांगिल्लें तसलें वाक्य तें हें पुरो आमकां चांग जावन आशिल्लें तसलें मार्गदर्शन करता आसा म्हणटना हें आमी घेवन घेवन समाजांत अशी खंयचेय एक तोंदर येयली तेन्ना ह्या स्मृती आधारार पुनः विवाह कारण करच्यान कसं तोंदर ना म्हणून हांगा स्पश्ट जावन वाक्य दिता आसा